दिवचलच्या नगरपालिकेत विकसित भारत यात्रा कार्यावळ जाली। लोकांमेरेन सगळ्यो सरकारी सुविधा पावोवपाक लागून ही मोहीम सरकारान आंखल्या, अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगले। दिवचलेंत विकसित भारत यात्रेक येवकार दिलो। दिवचल नगरपालिकेत ही कार्यावळ जाली। लोकांच्या फायद्याक लागून सरकारान विविध येवजण्यो तयार केल्यात, पूण अजूनय ह्यो येवजण्यो पुरायपणान लोकांमेरेन पावूंक नात। हे येवजणेच्या फायद्याविशीं लोकांमदीं जागृताय करप हे सरकारी अधिकारी आनी दर पंचायत पालिकेचे कर्तव्य आसा, अशें दिवचलचो आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये उलयता। आता तितके पर्यंत हे स्किमी प्रत्येकाच्या घरान लिटरली पावयात। तुमकां खबर आसतली, आपणाक खबर आसतली आपल्या वाड्यार कोण मनशाक किची स्कीम जावंक शकता आनी ती ताका एडवायज करात। आनी तांकां केन्ना केन्ना खुबशें कितें आसता, एक लोकांच्या मनांत तकलेन भंय आसता। ऑफिसान जर खंयचो गेलो जाल्यार 10 फावटी वयचें पडटलें, एकदां कोण आयकचो ना, ते स्किमीचें जावचेंच ना, नाल्यार म्हाका ते लोकल लिडराची सायन जाय, लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हची सायन जाय, अशें कांय नसता। सगळे जे स्किमी आसात ते सरळ आसात। तुम्ही ऑफिसरा कडेन गेल्यार जाता, लोकल लिडरच जाय व्हरपाक जाय, अशें कांय ना। पण तुमकां कितेंय जर त्रास पडला, आमचे चेअरपर्सन आनी फूल कावन्सील सदांच रात दीस तुमच्याच वाड्यार आसतात, ते तयार आसतात तुमकां खंयचीय मदत करपाक। तांकां खूब बरें दिसता, त्या कावन्सिलराकय खूब बरें दिसता आपल्या वाड्यार आपूण ह्या मनशाची ही स्कीम हाडली, लाडली लक्ष्मी हाडली आनी कितें हाडली, ताका हो बेनिफीट दिलो, कित्याक बरें दिसता। तो लोकल प्रतिनिधी आसले ताका परतय ताच्या घरा वचूं जाय, सो ताका दिसता आपूण हाचें हें काम केलें, बरें काम केलें। पण त्या खातीर केन्ना केन्ना तुमी जे आसा लोकल, तुमी वचा आनी लोकांनी आपले प्रॉब्लेम सांगा, तरच ह्या स्किमींचो फायदो जातलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।